नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। सिंधुदुर्गात बेकायदेशीर एलईडी फिशिंगा खातीर फ्रांसिस सिल्वेराचेर जावं येता कारवाय। ट्रॉलरांतल्या नुस्त्यांचो लिलाव 5 पट फायन, तहसीलदाराक रिपोर्ट। मुख्यमंत्र्यान भायले भायर नाफ्ताचेर निर्णय घेतलो। कोणाचो तरी इंटरेस्ट आसतलो। मिलिंद नायकाचो सावंताचेर बाण। काँग्रेस म्हणटा 15 कोटी मेळूंक ना म्हण मिलिंद पिकार। हळदय शिरोड्या मानशेवयल्यान जाल्ल्या मारामारीत जखमी जालो राजेंद्र नायक सोंपलो। थळावो पंच सुहास नायकाक खुनाच्या आरोपाखाला अटक। स्टाफ सिलेक्शन कमिशना वतीन जानेरात 5000 परस मायज नोकऱ्यांची जायरात। सगळ्यांक सरकारी नोकऱ्यो मेळच्यो ना, मुख्यमंत्र्यांचे सिनाय। कुणय मानशेर पॅसेंजराक घेवपाक राविल्ल्या बसीक चिऱ्यांनी भरिल्ल्या ट्रकान दिलो धपको। ट्रक परतलो, बसींतले पॅसेंजर इंजर्ड। चड मार लागिल्ले जीएमसीत। कोयराचो प्रश्न सोडवंक खर पावला जाय। हायकोर्टाचे निरीक्षण। बिल्डिंग बांदली मात सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट ना म्हण पंचायतीन दिवंक ना ऑक्युपन्सी दाखलो। सिंधुदुर्गातल्या बेकायदेशीर एलईडी नुस्तेमारी प्रकरणात फ्रांसिस सिल्वेराचो ट्रॉलर आडकलो। शुक्रारा बेकायदेशीर एलईडी नुस्तेमारी करतना हो ट्रॉलर थंयच्या नुस्तेमारी खात्याक सापडिल्लो। खात्यान तातूंतल्या नुस्त्याचो लिलाव केलो। एलईडी फिशिंगाक लागपी सामान जप्त केले आनी संबंधिताचेर दंडात्मक कारवाय करची म्हण सिंधुदुर्गाच्या तहसीलदाराक रिपोर्ट दिलो। थंयच्या नेमाप्रमाण लिलावाच्या 5 पटीन फायन सिल्वेराक पडूंक शकता। सिल्वेराचो फोन लागना। केंद्रात भाजप सरकारान एलईडी नुस्तेमारीचेर बंदी हाडल्या, मात गोयच्या भाजप आमदाराक ताचे कोत ना। आमदार फ्रांसिस सिल्वेराचो ट्रॉलर बेकायदेशीर एलईडी फिशिंग करतना महाराष्ट्राच्या नुस्तेमारी खात्यान जप्त केलो। एलईडी बल्ब, सबमर्सिबल बल्ब, जनरेटर, केबल आणि हेर सामुग्री जप्त केली। आमदार सिल्वेराच्या ट्रॉलरान केल्ल्या बेकायदेशीर एलईडी नुस्तेमारींतल्यान मेळिल्ले नुस्तें जप्त केले। ताचो लिलाव करून 61,700 रुपया घेतले। थंयच्या नेमाप्रमाण लिलाव केल्ल्या नुस्त्याच्या प्रेसा परस 5 पट पैसे म्हळ्यार 3,08,000 रुपया फायन पडूं येता। केंद्रान एलईडी नुस्तेमारीचेर बंदी घाल्या। गोंयांतल्यान आमदार मंत्री मायकल लोबो धरून हेर नुस्तेकार संघटना एलईडी नुस्तेमारी बंद करपाचो आर्ग्युमेंट करतात। मात गोयच्या भाजप आमदाराचो ट्रॉलर बेकायदेशीर एलईडी नुस्तेमारी करतना महाराष्ट्रात सापडटा। ताचेर नेमकी कितें कारवाय जाता तें नुस्तेकार संघटना खातीर म्हत्वाचें। गोयच्या रापणकारांचो एकवट आनी गोवा फॉरवर्डान आमदार सिल्वेराक सोलून काडलो। आनी हो बीजेपीच्याच आमदाराचो आहा म्हणून, गोंयचो जो बीजेपी आमदार आहा जो ताणें उडी मारल्या हालींच ताजो आहा म्हणून। सो हातूंत जर पळयशा जाल्यार इट इज व्हेरी बॅड वेन अ लॉ मेकर हिमसेल्फ ब्रेक्स द लॉ। आनी आतां मायकल बाबानूय लॉ स्टँड क्लियर करपाचो गरज आसा। जेन्ना आमी फिशरीज डिपार्टमेंट हँडल करताले आमचे विनोद पालेकर, त्या वेळाचेर मायकल लोबो बाब उठसूट स्टेटमेंट करतालो। बरो आशिल्लो ताजो स्टेटमेंट। तो रापणकारां खातीर झगडटालो, फिशरीज हांच्या खातीर झगडटालो नुस्त्या भावां खातीर की एलईडी आनी बुल ट्रॉलिंग बंद जावंक जाय म्हणून। आतां ताणें सांगपाची गरज आसा की तांचोच बीजेपीचो आमदार जेन्ना तांकां सांपडटा महाराष्ट्रान, तांचें गोवोरमेंट धरता थंय तांकां ट्रॉलराक थंय धरता आनी एलईडी सांपडटात, 10,000 वॉटाचे बल्ब सांपडटात। सो दिस हॅज टू बी आन्सर। यू नो, इट लुक्स लायक बीजेपी एमएलएज हू आर द लॉ मेकर्स आर देमसेल्फ ब्रेकिंग द लॉ नाव। हितून भरपूर नुस्तें काबार जालेलें आसा। आमी 2016 गोवोरमेंटाक विचारता की एक्शन घेवचें, पूण एक्शन घेवपाक जायना आमचे गोंयचे सरकाराक। तशेंच लास्ट म्हयन्याक बुल ट्रॉलिंगाची बोट धरली कर्नाटकाची, पूण फिशरीज डिपार्टमेंटान कांय एक्शन घेवना। पूण आयज सिंधुदुर्ग फिशरीज डिपार्टमेंट आसा, एक्शन घेता आमचे लोकल फिशरमॅन ची बोटाचेर। पूण हे लॉस गोंयचे सरकाराक, आनी आमी गोंयचे सरकाराक मागता की ताबडतोब जे आसा, जे पळय इलिगल गियर्स जे यूज करता ते ताबडतोब बंद करचे, ना जाल्यार आमचे गोंयचे लोकांक नुस्तें मेळचें ना। महाराष्ट्राच्या नुस्तेमारी खात्यान आमदार सिल्वेराच्या ट्रॉलराविशीं पुराय रिपोर्ट तयार करून तो तहसीलदाराक कारवाये खातीर दिला। मालवणचो तहसीलदार अजय पाटणे
आता कितें कारवाय करता ते निकाला उपरांतूच कळपाचें. सोमार मेरेन निर्णय येवपाची शक्यताय आसा. सिल्वेराची प्रतिक्रिया मात अजून मेळना. सिंधुदुर्गात धरिल्लो ट्रॉलर फ्रांसीस सिल्वेराचो काय न्ही तो आपल्याक खबर ना. रिपोर्ट मेळ्ळ्या उपरांत आपूण जाप दिता म्हूण सीएमान सांगलें. प्रुडंटा खातीर मालवणच्यान कृष्णा डोलम आनी ब्युरो इनपुट्स. मुरगांवां नाफ्ताच्या प्रकरणात आता नवे मोडण आयलां. आपल्याक विश्वासांत घेतलो ना. सीएमान भायले भायर निर्णय घेतलो. ताचो कितें तरी इंट्रस्ट आशिल्ल्यान तशें घडलां म्हूण मिलिंदाचो आरोप. ताचेर काँग्रेसीन मिलिंदाक धरलो. सीएमाचेर स्वता कॅबिनेट मंत्रीच आरोप करता ही गंभीर गजाल. 15 कोटी मेळपाचे आशिल्ले ते गेले म्हूण मिलिंदाची नाटकां चल्ल्यांत म्हूण संकल्प आमोणकाराचो आरोप. मिलिंद नायकान गणेश बेंझोप्लास्टात नाफ्ता खाली करपाक स्थगिती मेळयली खरी, मात तोंडी आदेशा उपरांतूय नाफ्ता ट्रान्स्फर प्रक्रिया चालूच उरली. मुरगांवच्या आमदारान चीफ सेक्रेटरी परिमल रायाचेर फोग काडला. 25 फावटी कॉल करून आपलो फोन घेतलो ना म्हूण मिलिंद तिडकलो. उपरांत मिलिंदान आपल्या सरकाराचेरूच फोग काडलो. सरकारान खंय ताका विश्वासांत घेतलो ना. सीएमान मिटिंगेक आफयल्यार तो खंय दुसरो उपाय दिवपाचो. मात कोणाचो तरी इंट्रेस्ट आशिल्ल्या शिवाय असो निर्णय कठीण म्हूण मिलिंद सांगता. निर्णय खंय सीएम प्रमोद सावंताचो. कांगो कलेक्टरान इमिजिएटली काल तें सांगलें आमकां सांगलें म्हाका खबर ना आनी हांव कंटिन्युअसली आतां 25 फोन केले आमच्या चीफ सेक्रेटरी तो परिमल राय. तो त्याच्या हातीन हात घालून आसूंक शकता. हांव ओपनली सांगता. सीएम उलयलो सगळें उलयलें. आतां एक 5 मिनटां पयलीं हांव मागीर लास्ट सीएमाक कलेक्टराक फोन करता. सीएमान ताका डायरेक्शन दिला तूं आयच्या आयज तेंचें कितें आहा तें चॅक करून आतां बंद कर सद्या. आनी तेच्या उपरांत फुडें कितें आहा आमी लोकल्स म्हणून आयज कोर्ट बंद आमी कोर्टान वचपाची तयारी. हांव तितून इनवॉल्व जावंक ना. म्हाका कळना सीएमाक विचारलें सीएम म्हणटालो आतां सद्या नाका हांव पळयता हँडल करता म्हणून जाल्यार म्हाका सीएमाचेर विश्वास आसलो म्हणून ओके केलें. आतां तेजें म्हाका सांगलेलें की तूं एक मिटींग घेयो तांकां दुसरें सोल्युशन बऱ्यापैकी हांव दिवपाक. सगळ्यात सिंपल सोल्युशन ती जर फ्लोट जाली परत ओडून व्हरा. कोणाचो तरी कितें इंट्रस्ट म्हणून जाता आसलें म्हाका खबर ना. मिलिंद नायकाच्या इंट्रेस्ट प्रकरणाचेर मुरगांव युनायटेडानूय फोग काडलो. हाचे पयलीं 5 फावट आतां परस चड नाफ्ता थंय दवरिल्लो. तेन्ना मिलिंद ओगी. अमोनिया टँकाक 19 वर्सां जालीं. त्या धोक्याचेर मिलिंद ओगी कित्याक म्हूण तांणी फोग काडलो. नाफ्ता ऑलरेडी पंपींग स्टार्ट जालें जाल्यार ओपोज करता जाल्यार कित्याक ओपोज करता म्हाका कांय खबर ना. ह्यान पयलीं 5 फावटी नाफ्ता स्टोर जाला हांगासर. 5दा आनी बरो व्हडल्या प्रमाणात नाफ्ता स्टोर जाला. आतां त्यो 2005ची 10,000 टन स्टोर जाला. तेन्ना ऑब्जेक्शन हाडलेलें वालर आसलेले तेन्ना हांकां खबर ना. आयज तुमी संकट काडलें सीएम साहेबान पूण आमचो मिनिस्टर हांगासर आमचेर डबल संकट घातला. एक सकयल वेसलीन नाफ्ता आनी एक वयर 8,000 नाफ्ता ऑलरेडी पंप जाला. तुमी आपलो इगो करपाक लागून हांगासर लोकांक त्रासान घालपाची शक्यता. नाफ्ता तेंच्यांनी IRS रिपोर्ट घेतला इंडियन रजिस्टर्ड शिपिंगाचो की टँक सेफ आसा म्हणून आनी तो टँकान घालपाचो आनी जाता तितको व्हरपाचो. ह्या विशयाचेर आपलो आनी तुजो इगो करून हांगासर आपणाक ऑपोजिशनान कितें म्हटलें आनी कितें म्हटलें तेजेर हो टायम न्हू तेजेर उलोवपाचो. अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर 1 म्हयनो पयलीं सांगतालो की तो नाफ्ता न्हू म्हणून तो स्लज. थोड्या दिसांनी तो म्हणूंक लागलो की नाफ्ता न्हू कंटॅमिनेटेड कार्गो. आतां जेन्ना तो स्लज म्हणटा कंटॅमिनेटेड कार्गो म्हणटा जाल्यार सड्यार पावतकीन तेका नाफ्ता कसो जाता. पयलीं सगळ्या लोकांक सांगली तिणी खंय एक दीस तो म्हणटा स्लज, एक दीस कंटॅमिनेटेड कार्गो, एक दीस नाफ्ता. आतां हेका समज इतलेच आमच्या सड्याकारांचे पडला. आमच्या नवरमो गांवांत आमोनिया टँक आहा तेजेर तिणी केन्नाच आवाज काडूंक ना. आतां 19 वर्सां जालीं ती टँक कशी आहा, ती लिकेज आहा, कितें आहा तेजो कसलोच रिपोर्ट ना. इन्स्पेक्शनूय जावंक ना तेजी कॅलिब्रेशनूय ना आनी हेका नाफ्ताचें पडला. प्रमोद सावंत सरकाराचो कॅबिनेट मंत्री सीएम सावंताचो नाफ्ता विशीं इंट्रेस्ट वयर काडटा. नाफ्तांतल्यान 15 कोटी मेळपाचे आशिल्ले ते मेळ्ळे ना म्हूण खंय मिलिंद नायक मुरगांवकारांक नाटकां करून दाखयता म्हूण काँग्रेसीच्या संकल्प आमोणकारान मिलिंद नायकाक सोलून काडलो. सेटिंग चल्ला आनी मिली भगत चल्ला. गव्हर्मेंट लोकांक फटोवपाक लागलेलो आसा आनी स्पेशली हो स्थानीक आमदार आनी हो मिलिंद नायकूच स्वता कॅबिनेटान आसून तो स्वता सीएमाकूच एक्यूज करता कित्याक बाबा आपल्याक खंय तरी कॉन्फिडन्स घेवना आनी सीएमान खंय तरी सेटिंग केल्लेलें आसा म्हणून आयज ही भाशा जेन्ना एक कॅबिनेट मिनिस्टर वापरता आनी ही सगळी जी नाटकां ती चालू केल्लेली आसा लोकांक थंयसर हाडून बिश्तो ओपोज करा आनी ही जी मिलिंद नायक जी लोकांक मिसगायड करता. हांव मागता कितें मुरमाकोच्या लोकांक खंय तरी जागृत जावपाचो टायम येयलेलो आसा आनी हेज्या फटिंगपणाक बळी पडपाचें न्हू. कित्याक आयज पर्यंत तो हेर स्टेटमेंट हो चेंज करीत आसा कित्याक आयज मिलिंदाची अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा कित्याक आयज ताका खंयचुनूच फायदो जायना. कित्याक जे पर्यंत ताका फायदो जाता
जेन्ना कोळशासून ताका फायदो जाता तो ताका ओपोज करना, जेन्ना ताका अमोनिया कडसून फायदो जाता ट्रान्सपोर्टेशन थंयसर तो ओपोज करना, जेन्ना थंयसर लेबर कॉन्ट्रॅक्ट तो घेता थंय तो ओपोज करना, कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन करता थंय काय घेता थंयसून ताका इन्कम येता आनी नाफ्ता बोट हाडपाक होच मास्टर माइंड आसलेलो. येतेनाच ती बोट हाडलेली आनी नाफ्ता काडून ते 15 कोटी तो जोडपाचो आसलेलो. बट आयज हे पयशे हे 15 कोटी तेच्या हातीनसून गेल्लेले आसा म्हणून ही फक्त तो लोकांची सिंपती घेवपाक लागून ही ड्रामाबाज ताणें चालू केल्लेली आसा. प्रुडंटा खातीर मुरगांवसान विक्रम नायक. हळदय शिरोड्या मानशे वयल्यान जाल्ल्या मारामारीत बरोच मार लागून जीएमसीत एडमीट आशिल्लो राजेंद्र नायक सोंपलो. शिरोडेचो पंच सुहास नायकाक पुलिसांनी ह्या प्रकरणात खुनाचो यत्न केलो म्हूण अटक केल्ली. ताचेर आतां खुनाचो चार्ज लायला. स्टाफ सिलेक्शन कमिशना वतीन जानेरांत 5,000 परस मायज सरकारी नोकऱ्यांची जायरात दितले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाहीर केले. साखळे महोत्सवाच्या उक्तावणा वेळार ताणें सरकारी नोकऱ्यांचो कोटा कसो भरला तें सांगलें. सगळ्यांक सरकारी नोकऱ्यो मेळूंक शकना. नोकऱ्यांचो प्रश्न सोडोवंक वेगवेगळ्यो इंडस्ट्रीज फुडें सरतात अशेंय तो उलयलो. हांवें थोड्याच दिसा पयलीं आमच्या लेबर डिपार्टमेंटाक सर्वे करपाक लायलो आनी लेबर डिपार्टमेंटांतलो सर्वे जेन्ना म्हाज्या समोर आयलो ताचें जर चित्र पळयत जाल्यार तें विदारक चित्र आसा. कित्याक तर गोंयांत म्हणजे गव्हर्मेंट नोकऱ्यो येतल्यो हांव तितून ना म्हणना, बींग अ मुख्यमंत्री म्हणून गव्हर्मेंट नोकऱ्यो निश्चितच येतल्यो आनी जानेवारीच्या उपरांत मोठ्या प्रमाणात आमी स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्यो एडवर्टायज जातल्यो. मोर दॅन 5,000 जॉब जे आसा हे जानेवारी फेब्रुवारी 2 म्हयन्या भितर एडवर्टायजूय जावपाचे आसा. आपल्या बळाचेर बऱ्याच जाणांक नोकऱ्यो मेळटल्योय बी तितून ना म्हणना. पण एक गजाल हांव मुद्दामून आनी प्रामुख्यान सांगता, सरकारी नोकऱ्यो सगळ्यांक मेळूं शकना. इट इज नॉट पॉसिबल. 15 लाखाच्या ह्या गोंयांत जवळपास आतांच जर आमी पळयत जाल्यार मोर दॅन 60,000 एम्प्लॉईज हे परमनंट आसात. मोर दॅन 10,000 एम्प्लॉईज हे आत्तां कॉन्ट्रॅक्टाचेर सरकारा कडेन काम करतात, म्हणजे खंय तरी डेली वेजीस कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा. ताज्या भायर आनी 10,000 भुरगे जे आसा हे खंय तरी म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आशिल्ले आसात. अशा पद्दतीन जवळपास 70,000 सुमार आतांच एम्प्लॉयमेंट जी आसा ही सरकारा कडेन आसा. आनी सरकार कितल्या जाणांक तरी नोकऱ्यो दिवपाक शकतले. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम रिटायर्ड आनी बाकीचे जर सगळे पळयत जाल्यार अजून एक 5 ते 6,000 फुडल्या 1-2-2.5 वर्सांच्या भितर सरकार एम्प्लॉय करूंक शकतले. बट हे चित्र बदलपा खातीर म्हाका दिसता कितलेशेच इंडस्ट्रियलिस्ट तेय फुडें येत आसा. आमी थोडेशे म्हणजे अपग्रेडेशन ऑफ द स्कील हे जर केलें जाल्यार निश्चितच आमकां जो बदल दिसपाक जाय तो दिसतलो. बट कुणय मानशेर पॅसेंजराक घेवपाक राविल्ल्या बसीचेर चिऱ्यांनी भरिल्ल्या ट्रकान धपको दिलो. धपको दिना फुडें ट्रक परतलो. बशींतले पॅसेंजर जखमी जाले. तांकां फोंड्या आयडी हॉस्पिटलांत व्हेले. चड मार लागिल्ल्यांक जीएमसीत शिफ्ट केले. बस फोंडेच्यान पणजे वताली. ह्यो ज्यो गाडयो येता पळय न्हू ते गियर कंट्रोल केन्नाच करना, एकदम सोडून घालता आनी हांगा लोक पॅसेंजर रावल्ले आसता बसी चडपाक तांकां त्रास जाता. हेजे पयलू खूब एक्सिडेंट हांगा जाल्ल्या कारण ते कितें हो जो स्पीड ब्रेकर आसा ताका बारीक पट्ट्यांचो एक स्पीड ब्रेकर घालता. ते जे कंट्रोल करूंक वयता पळय न्हू तेन्ना गाडी उसायटा आनी मेळ थंय पावता आनी तेंचो कंट्रोल मागीर हेका येना कारण ते गियर कंट्रोल आसता स्पिडीन येयल्ले आसता. गियर कंट्रोल तर पयलूच तर बारीक पट्टे घालीत गियर कंट्रोल जाता आनी ते एक्सिडेंट जावंक शकना. म्हणून लोकांनी हांगा रावता पळय न्हू तेंच्यांनी सुद्दां सायडीन रावपाक जाय. कित्याक हो एक्सिडेंट चालू काडटा हांगासर चालू आसता हांगासर. तेका आयज कोणाक कितें मार लागला? आयज 3 जाणांक मार लागला. 8:30 एक्सिडेंट जालो 3 जाणांक मार लागला. कितें जालें एक्सिडेंट म्हणल्यार कोणाचो ब्रेक फेल बीन जालो काय कितें कशें कितें घडलें? ब्रेक फेल जालो गाडी मुकले ब्रेक फेल आनी ते मागीर कितें आसतात न्हू ते बस रावल्ली उबी हांगासर? बस आशिल्ली उबी आसलेली येवन टर्न तेन्ना तो एक्सिडेंट जालो. आनी ड्रायव्हर बीन खंय आहा आतां? ड्रायव्हर आतां फोन ड्रायव्हर म्हणटा कोण पळय म्हणटा तेन्ना हांव येयलो त्या स्टेडियमा येयलो तेन्ना म्हाका ते ड्रायव्हर कोण स्पीड ब्रेकर कळना आनी शायनींग बोर्ड ताका इम्पॉर्टंट शायनींग बोर्ड जाय ताका. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.
वैयक्तिक हितापरस भौशीक हित महत्वाचे म्हण कोयर व्यवस्थापनाचेर हायकोर्टाचे निरीक्षण। शिवोले पंचायत वाठारांत ऑक्युपन्सी दाखल्या खातीर वाट पळोवपी कांय फ्लॅट घेतिल्ल्या लोकांनी घाल्ल्या याचिकेचेर कोर्टान स्पश्ट केला। 12 फ्लॅटांच्या एका बिल्डिंगेक पंचायतीन सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट ना म्हण ऑक्युपन्सी दाखलो दिवंक न्हयकार दिला। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कायद्यान 8 फ्लॅटां परस चड फ्लॅटांच्या बिल्डिंगेक सिवेज प्लांट गरजेचो केला। मात 12 फ्लॅटांची बिल्डिंग उबारिल्ल्या एका बिल्डरान शिवोले सिवेज प्लांट उबारूंक ना। सिवेज प्रक्रिया प्रकल्प बंधनकारक आसा म्हूण खबर नाशिल्ल्या लोकांनी मात फूल पेमेंट करून बिल्डरा कडच्यान फ्लॅट विकत घेतले। मात फ्लॅट धनी जेन्ना पंचायती कडेन ऑक्युपन्सी दाखलो मागपाक गेले तेन्ना सिवेज प्रक्रिया प्रकल्प ना म्हूण तांकां दाखलो मेळ्ळो ना। बेजारिल्ले फ्लॅट धनी हायकोर्टात गेले। कांय वर्सां फाटीं जेन्ना फ्लॅट बूक केल्ले तेन्ना सिवेज प्रक्रिया प्रकल्प बंधनकारक आसा म्हूण खबर नाशिल्ले म्हूण तांचो कोर्टात आर्ग्युमेंट। पंचायतीन दाखलो दिवचो म्हूण तांची मागणी। ह्या प्रकरणात हायकोर्टान महत्वाचे निरीक्षण नोंद केला ते अशे। गोंयांत कोयराचो प्रस्न सोडोवपा खातीर कांय खर उपाय गरजेचे। पंचायत वाठारांत तयार जाल्लो कोयरूय ते पंचायती आपल्या वाठारांत प्रक्रिया करपाक दिनात। फ्लॅट घेवपी लोकां विशीं सहानुभूती आसा मात सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट नासतना तांकां दाखलो दिवपाक सांगप सारकें न्ही। तशें केल्यार हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेवन हे आदी दिल्ल्या आदेशा आड तो निर्णय वतलो। वैयक्तीक हितापरस भौशीक हित म्हत्वाचे। मात याचिकादारांचे आर्ग्युमेंट आयकून हायकोर्टान संबंधीत पक्षकारांक नोटीस काडल्यात। सरकारी अधिकारी आनी संबंधीत पंचायतीक जाप दिवंक 13 जानेर मेरेन वेळ आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। कोकण रेल्वेच्या रोल ऑन रोल ऑफ सेवेक 25 वर्सां पुराय जातात। ट्रकांची येरादारी करपी देशांतली ही एकूच रेल सेवा। फाटल्या 20 वर्सांत कोकण रेल्वेक रोल ऑन रोल ऑफांतल्यान सुमार 6.25 कोटी फायदो जाला। कोकण रेल्वेच्या ह्या मोहिमेक लागून रस्त्यावयली ट्रकांची येरादारी कमी जाल्या। एक्सिडेंटाचे प्रमाणय कमी जाता आनी ड्रायव्हर क्लिनरांक विसव मेळटा। Konkan Railway has a unique service called roll on roll off, in which we carry trucks loaded on the railway wagons, and this service is operational from Surathkal to Kolad, Surathkal to Verna, Kolad to Verna. And pricing for this ticket fare for the carrying these trucks is based on the dynamic pricing. It varies as per the diesel cost in the market. If diesel price goes up, the dynamic pricing it will go up. If subsequently if diesel price comes down, the ticket fare will be reduced accordingly. And this service will be completing its 25 years service, and it's you'll find this service available only on Konkan Railway. Nowhere else in Indian Railways this service is operational. And then there's a weighing machine, but there's some weight restrictions, and we carry 2 axle, 3 axle, 4 axle trucks on this. And till date, right from beginning since 1999 till date, Konkan Railway has almost around 650 crores. And we have carried 6.5 lakh trucks all these years. This service is beneficial for the transporters because they save on wear and tear of the trucks, diesel, then drivers or cleaners, whoever, they can travel along with the truck, and plus they get total rest during this travel period. सेरेंडिपिटी आर्ट महोत्सव 2019 खातीर गोंयांत पेजात तयारी केल्या। दक्षिण आशियाई देशांच्या वेगवेगळ्या कला क्षेत्रांच्या खातीर खास आशिल्लो सेरेंडिपिटी फेस्टिवल आयतारा सुरू जाता। ह्या महोत्सवांत कला मळावयले कितलेशेच गजाली कला मोगीक पळोवंक मेळटल्यो। सेरेंडिपिटी महोत्सवाच्या प्री ओपनिंग सेरेमनीक सीएम सावंतान वांटो घेतलो। हो महोत्सव गोंयांत येवपी पर्यटकां खातीर आकर्षण म्हूण तो उलयलो। I'm sure that we will get to see some powerful performance at this art festival. In fact, I'm informed that one of the event is uniquely the Goan, which is a series of workshop on the Goan cuisine, and the specialty conducted by the renowned Goan chef, and had sits the full well on advance at this event. It is really shows the increase the interest in the people having our cuisine. आयतारा पहिल्या दिसा कला मोगींक सेरेंडिपिटीत आकर्षणाचे गजाली अश्यो मंडलाच्या उपयोग आणि तत्वज्ञानाचेर कार्यशाळा, खासा कला प्रदर्शन,
चिंतेपासून सकारात्मक दुर्लक्षाचेर कार्यशाळा. खासा गरजांच्या व्यक्तीं खातीर देशात पहिलेच फावट एसेसिबल अँड इन्क्लुझिव्ह आउटरीच कार्यक्रम. गोयच्या न्हंयांच्या सोबीतकायेचेर खासा चित्रकला, हस्तकला, थिएटर आणि स्टेज फोटोग्राफी खातीर कार्यशाळा. ह्या महोत्सवात गोयच्या खाणा जेवणाचेरूय फामाद शेफांचे खासा कार्यशाळा जातल्यो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि चेतन गवस. दुसऱ्या इंडिया ओपन राष्ट्रीय तायक्वांदो सर्तीत गोंयान टीम चॅम्पियनशीप जिखली. गुजरात दुसरे सुवातेर उरले. पेड्या जाल्ल्या सर्तीत गोंयच्या पंगडान पेजाद कामगिरी करतना 55 भांगरा, 42 रुपया आणि 74 काशा पदकां जोडली. If everything goes well, we will have series of national and international events in Taekwondo, including the Open Nationals in the near future in India as well as in the state of Goa. If you see the maximum medals the Goa has brought in different sports, it is only in Taekwondo. We have rest of the teams. In fact, Goa is known for football, but the maximum medals which the state has earned is from the Taekwondo. And the credit goes to the entire team, which is headed by Mr. Mangeshkar and his colleagues. Gujarat has took second place, and topping the table is Goa at first place. And we are the champions of this second India Open National Taekwondo Championship at Pedem Sports Complex, Goa. As far as medals are concerned, in Kirogi Goa has won 41 gold medals, 38 silver medals and 67 bronze medals. And in Pumse we have 14 gold medals, 4 silver medals and 7 bronze medals. Overall we have 55 gold medals for the state and 42 silver medals and 74 bronze medals. That is a huge number of medals for the state. We expect the numbers more and more, and we hope that our national games in Goa will bring more medals to the state. Good evening. Now we have witnessed a huge and high performance Taekwondo National Championship at Pedem Sports Complex, Mapsa. 3 days event with lot of medals, lot of fights, lot of enthusiastic performance by the participants from all over India. Overall, we have received 28 states and more than 1800 players participating in the championship. As far as medals tallies are concerned, we are having now Gujarat. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आणि प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.